हरे कृष्ण. आम्ही आज नवविधा भक्तींतू अर्चनम हाजी विषय आम्ही अर्थ कोण घेवच्याक आम्ही हांगा सर्वलेले आसा. नवविधा भक्ती हाका पृथु महाराजाले उदाहरण दावन घेनो ಅಂತ सांगिल्लें आसा. पृथु महाराजु रायदल्लरीची भगवंताले अर्च विग्रहाचे पूजन करता आशिल्लो. तेगेल पुरा तो राय जावन तेगेल मिनिस्टर्साक आनी तेगेल सगळे प्रजाक तांतू इन्वॉल्व करता आशिल्लो. ताजे निमित्त आयडियल पर्सन फॉर अर्च विग्रहाक पृथु महाराजाल उदाहरण दिल्लें आसा. तस जाल्यार आमी आज अर्थ पळोवंक येवचे आशिल्ले अर्च विग्रह म्हळ्यार कसले अर्थ कोण येवचे कसले अर्च विग्रह म्हळ्यार कसले अर्च विग्रह की आयडल वर्शिप म्हळ्यार आम्ही सांगताची मूर्ती पूजन की विग्रह पूजन करचे आम्ही त्या विषयी पळोवं. तशीच सांगताची जनपुरा भगवंत प्रत्येक कडेन आसा. ओमनी प्रेझन्स सर्वव्यापी म्हणून सांगताची. तस जाल्यार आम्ही करता तसले विग्रह पूजन की मूर्ती पूजन समवे. तस जाल्यार अनेक ಕೆಲವು जन सांगताची परमसत्य निराकार आणि ಕೆಲವು जन सांगताची परमसत्य म्हळ्यार ब्रह्मन ब्रह्मवादी सांगताची. तस जाल्यार आम्ही विग्रह पूजन करचे समवे. तशीच तस जाल्यार ಕೆಲವು जन सांगताची भगवंत स्वरूप असल्यारी पुरो असल्यारीची ते आम्ही विग्रह पूजन करू नये म्हणून सांगताची. तस जाल्यार आम्ही करचे आशिल्ले कसले विग्रह पूजन की आणि मूर्ती पूजन आयडल वर्शिप की डेटी वर्शिप म्हणून आम्ही अर्थ करू पण या ಕೆಲವು विषय अर्थ करच्याक विवरण वरे शास्त्रान दिलेले आसा. ताजे प्रकार आम्ही त्या हाजे प्रकार हांव प्रयत्न करता आसा अर्थ करून घेवचे. भागवतमांतू सांगिल्लें आसा वदन्ति तत्तत्वविदस तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब्जते म्हणून सांगिल्लें आसा. भगवंताले तीन लक्षण आसके तागेले तीन वैशिष्ट्य आसके. खंयचे म्हळ्यार परमात्मा ब्रह्मन आणि भगवान म्हणून हे तिन्नीची अद्वयम म्हणून सांगिल्लें आसा ह्या श्लोकांत भागवतम श्लोकांत 1.2.11 अंत. हे तिन्नीची एकची अद्वयम म्हळ्यार दोन्हीची तिन्नीची एकच म्हणून सांगताची. जालें की ह्या दोन्ही खंयचे ब्रह्मन आणि परमात्मा हे भगवानाल वैरी होंदून आस म्हणून सांगिल्लें त्या श्लोकांत. कशी भगवंताले रूप सच्चिदानंद रूप आसकी तशीच तागेले ब्रह्मा आणि परमात्मा ब्रह्मन आणि परमात्मा तागेले हाजेर होंदून आस म्हणून त्या श्लोकांत विवरण दिलेलें आसा. ते ब्रह्मन म्हळ्यार भगवंताले प्रकाश मांडलेले एक ज्योती. तेची आमगेले दोळ्याक ते मात्र दिशा पुरो ते आध्यात्मिक दोळ्याक दिशा पुरो जालें की भगवंताले स्वरूप पळोवचे कश्ट. तेची आम्ही पयरी ईशोपनिषदांतू एक भक्तान भगवंताले स्वरूप पळोवच्याक ताणें रिक्वेस्ट करता भगवंताले की कसं म्हळ्यार तुगेले प्रकाशमान जालेले तसले ब्रह्मज्योती म्हाका आडता आस. भगवान कृप कोण घेवन ते ज्योती मागे लेद्रा दुखून काडी सो तुगेले सच्चिदानंद जालेले तसले म्हाका तुगेले स्वरूप पळोवका म्हणून सांगता. हिरण्मयेन पात्रेन सत्यासी पिहितं मुखम तत्तत्वं पूषणम अपवृणु म्हणून सांगिल्लें आसा. हे भक्ताले आशा कित्याक म्हळ्यार भगवंताले स्वरूप पळोवच्याक हे सच्चिदानंद जालेले ते स्वरूप आमकां भगवंताले हे एफिल्जंट कसं म्हणटा जे गोल्डन एफिल्जंट तागेले ब्रह्मन एफिल्जंट ते कवर करता. हे कशी पळोवत आसतल्यार भगवंताले स्वरूप म्हणून ब्रह्म संहितांतू सांगिल्लें आसा. आमगेले दोळ्याक प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति म्हणून सांगिल्लें आसा ब्रह्मान 5.38 अंत.
कशी म्हळ्यार आमगेल दोळ्याक विलोचन म्हळ्यार दोळ्याक प्रेम आशिल्ले तसले अंजन म्हळ्यार काजळ आमी सवरून घेवपाक लागून घेवपाक तेदना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति तेदना हृदयांत आमगेल भगवंताले दर्शन जातकी यत खंयच्या नमुने दर्शन जाता भगवंताले अचिंत्य गुण स्वरूपम खंयचे अचिंत्य तागे स्वरूप श्याम सुंदर जालेले तसले स्वरूप आमकां ते भगवंताल दर्शन जाता म्हणून ब्रह्म सांगता तसल गोविंदाक गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी तसल गोविंदाक हांव प्रणाम करता म्हणून ब्रह्म हांतू सांगता ब्रह्म संहिता हांतू भगवंताक तसले तसल एक सच्चित आनंद जालेले तसले ताका एक स्वरूप म्हणून आमकां अर्थ जाता तेंचे ब्रह्मान ते फर्स्ट श्लोकांत ब्रह्म संहितान सांगिल्लें आसा ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह म्हणून सांगितले अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण प्रत्येक कारणाक तोची कारण म्हणून सांगता हे भगवंताले स्वरूप विंगडजनाक अर्थ जावचे भारी कश्ट तेंची मनुष्य जन्म सोडी हे चतुष्कुमार आशिल्लींची चतुष्कुमारान हांकां वरें तांणी ब्रह्मवादी आशिल्ली चतुष्कुमार म्हळ्यार सनत सनातन सनंदन सनक हे कुमार केदना ब्रह्मवादी जावन एक पट्टी परिपूर्ण सत्याचे अर्थ करून घेवपा म्हणून वैकुंठा वताना तांकां वैकुंठाच्या बागलांत जय आनी विजय तांकां आड घालता राबेताची तेदना नारायणाल गळ्या घालेले तसले तुळशीच्या माळ्याचे परमोळू तांगे लांका वचून घेवन तांकां तेदना ज्ञान अर्थ जातकी भगवंत ब्रह्म न्ही भगवंत सच्चिदानंद जालेले तसले एक स्वरूप आशिल्ले एक व्यक्तित्व म्हणून तांकां अर्थ जाता तेदना ते तांणी नारायणाले दर्शन वरें मेळ्ळें तांकां तेदना तांणी ब्रह्मवादी दुखून तांणी भगवंताले भक्त जाताची तशींची भगवंताल भक्त जावपा म्हणून जाल्यार आमकां भगवंताले स्वरूप अर्थ जाता न्ही म्हणून जाल्यार आमगेले प्रेझेंट स्टेट ऑफ कंडिशन कसं आमगेले माइंड आईस सेन्ससाक हे भगवंताले स्वरूप कळना कित्याक म्हळ्यार आमी अशें भौतिक इंद्रियांत भगवंताले स्वरूप अशें अलौकिक लौकिक जाले स्वरूप अलौकिक जाले स्वरूप आमगेले हे इंद्रियाच्या दोळ्यान पळोवच्याक भारी कश्ट तेंची प्रभुपाद उदाहरण रितीन सांगताची कशी म्हळ्यार एक मनशाले देहा भितर आशिल्ले आध्यात्मिक जीव म्हळ्यार आमगेले आत्म आमकां आमगेले दोळ्यान पळोवचे जायना न्हय त्या दोळ्यान पळोवच्याक हे मनशा भितर आशिल्ले आत्म आमकां पळोवचे जायना तेवे ते आत्म त्या देहा दुखून वरें भायर वताना तेवूय पळोवचे जायना एक आमकां अर्थ जाता म्हळ्यार ते मनीस जीव आशिल्लो निर्जीव जाला तितले मात्र आमकां दिसता शिवाय ते आत्म ते देहा दुखून वताना आमकां दिसना तशीच हे आध्यात्मिक आशिल्ले आमगेले आत्म दिसतना की तशीच ह्या दोळ्याक भगवंताले सच्चित आनंद जालेले तसले स्वरूप आमगेले ह्या दोळ्याक दिश्य जायना म्हणून प्रभुपाद 3rd कॅन्टो 25th 35th श्लोकांत विवरण दिता आसताची तद्निमित्त आमी अर्थ करून घेवत कसो म्हळ्यार आमगेले हे भौतिक जालेले इंद्रिय हे डिफेक्ट आसा म्हळ्यार हातूंत कसले एक परिपूर्णता अपरिपूर्णता आसा कसं नमने अपरिपूर्णता म्हळ्यार सांगिल्लें शास्त्रांत इम्परफेक्ट सेन्सेस म्हणटाची आमगेले सेन्सेसांत दोळ्यांत आमकां कितले दूर ते पळोवं येता एक सर्टेन मिटर्स ते पळोवं येता दो मायक्रोस्कोपान सर्टेन एंगल ते पळोवं येता तितलेच पळोवचे जाता जे कशी वयर आमकां पळोवचे जायना दयमे हे आध्यात्मिक स्वरूप आशिल्ले भगवंताले आमकां पळोवचे साध्य ना तेंचे 4 डिफेक्ट शास्त्रान सांगिल्ले आसा इम्परफेक्ट सेन्सेस ते म्हळ्यार अपूर्ण जालेले आमगेले इंद्रिया आनी आमी केदनाच भ्रमेंत अशें
आणि केदारना मोस करचे चिटिंग प्रोपेन्सिटी आणि तेवे सांगितलं असं ऑलवेज कमिटिंग मिस्टेक्स आम्ही केदारनाची एक मिस्टेक करता आसताची या जीवनात त्या निमित्त ह्या चारही प्रोपेन्सिटी आमगेले हांतू मनुष्य जन्मांत आसता तांतूची हे इम्परफेक्ट सेन्स हांतू आमकां भगवंताले सच्चित आनंद स्वरूप जालेले भगवंताले दिव्य स्वरूप आमकां ह्या दोळ्यान पळोवचें जायना ताजी कितें भगवंतू तागेले अनंत करुणेन तागेले एक निज स्वरूपारी तशीच अनुकूल रूप जालें तसले अर्च विग्रह रूपारी तो आमकां तो कारण रहित जावन एक करुण करता आसता आमकां तें ताजें अवतार दाखोवन अवतारारी तो आमकां दिसता तेका म्हणटाची आमी अर्च विग्रह म्हणून सांगताची तेव्हा अर्च अवतार अर्च इन्कारनेशन वरे ताका म्हणटाची तें तागे स्वरूप आणि आणि अर्च विग्रहाचे स्वरूप विभिन्न न्ही ते एकच हेंतू कशी म्हळ्यार भगवंतान हे अर्च विग्रह रूपारी ताणे विंगड फॉर्मारी म्हळ्यार आमी सांगताची मात्येंतू पात्रा भितरी दवो आणि सांगताची रुक्कांतू आणि आमी सांगताची कसं धातू धातू म्हळ्यार पितलेंतू दवो पंच लोहांत दवो आणि तांब्यांत दवो हे पुरांतू भगवंताले आमी रूप विग्रह कोण येनो तागेले आव्हान करताची तांतू तो कारण नयशी आमी कॉजलेस मर्सीन तो ते आमकां अनुकूल रूप जावन येवन तांतू तो तागेले भगवंताले एक अवतार तांत येता शक्ती तांत येता हे कशी अर्थ करून घेवचे म्हळ्यार भगवंतान हांतू सांगिल्लें आसा भगवद्गीतांतू भूमी रापनलो वायू कम्मन बुद्धिरेवच अहंकारम इति मे भिन्न प्रकृतिरेष्टदा सांगतात भगवंत हे भूमी आणि भूमी म्हळ्यार भूमींचे आमी आतां पळयलें तसले विंगड आमी मेटेरियल यूज करताची विग्रह करूंक माती दवो फातर दवो रूख दवो मेटल दवो हे पुरो भूमींत दुखून येवचे त्या भुंयच्याचे ते मिगेले शक्ती कसं भौतिक शक्ती असल्यारीची हांव तांतून मिगेलांतू बिगेल्ले असल्यारीची हांव तांतू ना म्हणून कृष्ण सांगता कशी मेटेरियल एनर्जी कृष्णा सेपरेटेड एनर्जी असल्यारीची ते भौतिक शक्ती ते आध्यात्मिक शक्ती दत्ता म्हणून प्रभुपादान उदाहरण दिलेले एक आयर्न रॉडाची आयर्न रॉड कशी एक उज्जांतू दवरल्यारी ते मस्त वेळ दवरले नंतर कशी त्याचे आयर्न रॉडाक आणि उज्जाक कसं फरक आसना की तशीची भौतिक शक्ती आम्ही खंयचेची देवाल हाका सेवेक तर यूज केल्ले म्हणून जाल्यार ते आध्यात्मिक शक्ती जाता म्हणून प्रभुपादान हे भगवद्गीता 7.4 तू सांगिल्लें आसा तद निमित्त आम्ही कसनेच भगवंताले स्वरूप करच्याक माती दवो फातर दवो आणि दवो कसं रूख दवो हे धातू यूज केल्यारी त्या भगवंताले आम्ही त्या मूर्ती रूपाक आम्ही ताका आव्हान करून येवन तांतू प्रतिष्ठ केले म्हणून जाल्यार तांतू भगवंत तागेले अंतरंग शक्तीन तागेले शक्तीन तो थंय विराजमान जावन आसता तस जाल्यार आम्ही करचे आशिल्ले तस जाल्यार हे आयडल वर्शीप की डेटी वर्शीप म्हणून अर्थ करून घेतल्यार हाका कसं फरक म्हणून अर्थ केल्यार आमकां अर्थ जाता आम्ही करचे आशिल्ले आयडल वर्शिप की डेटी वर्शिप म्हणून आयडल वर्शिप म्हळ्यार मूर्ती पूजन आणि डेटी वर्शिप म्हळ्यार विग्रह पूजन आयडल वर्शिप एक कन्कॉक्टेड फॉर्म आमगेले मात्याचे विम्साचे हाजे प्रकार आम्ही ते कशी एक फॉर्म करून घेवन ताजे एक स्वरूप करताची मनशाले अशें पुरो विंगड स्वरूप अशें पुरो ते करून घेवन कितलीकी जन ताका पूजन करताचे उदाहरण रितीर सांगचे आशिल्ले प्रकार पॉलिटिशियन्स जाले तांगेले मूर्ती करताची आणि तशीची क्रिकेटर्स मूर्ती करताची फिल्म एक्टर्स मूर्ती करताची आणि मूर्ती करची
तांणी रस्त्यार स्थापन करची मात न्ही तांणी एक तांगेल्या कितें तरी एक देवस्थान वगैरे करताचे कितली जणांले पळयलें आसा आमी जयललिताले एक देवस्थान केलेलें आसा की तशी अमिताभ बच्चनाल देवस्थान केलेलें आसा की तशी पुरो कोण घेवन तांणी ताका पूजन करचें सांगताची आयडल वर्शीप म्हणून रस्त्यार हांगा दवरताची अंगडी भितर येता हांगा देवस्थान म्हणून कोण घेवन तांणी दवरताची ताका पुरा आयडल वर्शीप कित्याक म्हळ्यार ताजे वटू तांकां लविंग एक्सचेंज आदान प्रदान तांकां आसना भगवंता लोटू त्या आदान प्रदान आसना कित्याक म्हळ्यार ते मनीस जीवात्मा जालें ते भगवंता लोटू परमात्मा आणि भगवान लोटू ते संबंध आमकां केदन दवरयत म्हळ्यार आमी भक्त जाल्यार मात्र दवरयत हे उदाहरण भक्ता लोटू प्रितीन कशी लविंग एक्सचेंज म्हणून सनातन गोस्वामीन आमकां उदाहरण रितीन तांगेले काणयेर सांगून दिलेलें आसा सनातन गोस्वामी वृंदावनांतू तांणी आशिल्लीची तांणी थंय वृंदावनांतू केदाराची परिक्रम करता आशिल्ली महाप्रभून सांगिल्ल्या आज्ञा प्रकार तांणी थंय आशिल्ली तांणी थंय येवन केदाराची एक परिक्रम वृंदावन परिक्रम करताना एक दिवस तांकां वृंदावनांतू मस्त चेडूं खेळता आशिल्लें दिसता की तांकां खेळता आसतना दिसताना तांचो एक चल्लो तांकां मस्त सुंदर आशिल्लो चल्लो तांकां दिसता की तो खेळता आशिल्लो श्याम सुंदर आशिल्लो तसले एक काळोच आशिल्लो चल्लो मस्त सुंदर आशिल्लो चल्लो तांकां पळोवच्याक भारी अट्रॅक्टिव्ह जावन येवन तांणी ताकाच तावळ दिवन येवन पळयता आसता की त्या पळयता आसतना ते चेडूं खेळता खेळता तो चल्लो वयर तांकां पळयता आसता तेदन कसो जाता म्हळ्यार ते सांजवेळ जाता पुरो चेडूं तांगेले घरकड वताची तेदना हो चलो ते खेळचे दुखून ते वृंदावन गल्ली दुखून हेकड तागेले जाग्यार वता तेदना सनातन गोस्वामी ते चल्या मागशी धांवन वताची खंय वता तो कोणाल घरचे चल्लो तो म्हण पळोवचेक तागेले मागशी वताची तेदन वता वता तांकां एक कडेन तो एक घरांत वताना तो माय जाता खंय गेला म्हणून तांकां कळना सगळो दीस तांणी तेच चल्याचे मनांत दवरून ह्या चल्याक म्हाका इतली प्रीती खंय दुखून येयला तागेले वयरी कशी दुखून कोण तो तितले अट्रॅक्टिव्ह चल्लो कोण म्हणून रात बरी आलोचन करता बसता की आनी न्हीद तांकां पडताना तो मदन गोपाल तांगेले सपनांत येवन घेवन सांगता की हांव मातशी तो आयलो तुगेले कितें तरी तूं फाय पुरुषोत्तम चोबेल घरकड वचून घेवन हांव तागेले घरकड आसा विग्रह रुपार आसा तूं तागेले वचून घेवन तूं ताका म्हाका घेवका आनी तूं म्हाका पूजन करका म्हणून सांगता तेदन सनातन गोस्वामी सांगता की हांव मेंडिकंट हांव संन्यासी हांव खंय भिक्ष मागून घेवन हे मुगेले जीवन करचें तुका कशी हांव भोग आनी ऑफर करचें म्हणटाना तें तूं आलोचन करनाका तूं कसो दितकी हांव स्विकार करता म्हणून सांगता कोण मदन गोपाल सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनातन गोस्वामी पुरुषोत्तम चौबे लागी वता पुरुषोत्तम चौबेक हे राधा मदन मोहन डेटी मेळयले विग्रह मेळयले अद्वैत आचार्याला दुखून सो तांकां वरें त्या दिवस रात्रीक मदन गोपालाले सपना येवन इतलो वर्स तूं म्हाका भारी लायक दोन चंद कोण म्हाका सेव केला तुवें आनी मुखार सुन मागीर इच्छा आसा सनातन गोस्वामी लायक वचच्याक तूं म्हाका फाय सनातन गोस्वामी फाय मिगेल तुगेले घरकड येताना म्हाका ताका तागेले दी म्हण सांगता कृष्ण सो सकाळीच फुडें सनातन गोस्वामी उठून घेवन सीदा पुरुषोत्तम चौबेले वता की आनी म्हाका अशी सपनांत राधा मदन मोहन आयलो मदन गोपाल आयलो तो अशी सांगिल्लें म्हणटाना पुरुषोत्तम चौबे भारी खुशेन तांकां ते भगवंताले विग्रह अर्च विग्रह तांकां आराधन करूंक दिताच कित्याक म्हळ्यार भगवंतालेच एक आज्ञा आसता त्या निमित्त तांकां ते भगवंताल प्रितीचे हे विनिमय आदान प्रदान आमकां पळोवचेक मेळटा हे सादारणशी आमी आयडल वर्शीप म्हणटा पळय तांतू हे आमकां मेळना अर्थ कोण घेवयात तस जाल्यार आयडल वर्शीप इज एन आयडियल वर्शीप म्हळ्यार आमी कसं करता विग्रह
पूजन करता आसा पळय तें एक आदर्श आराधना. कित्याक म्हळ्यार हे आमगेले स्क्रिप्चरलांतू अधिकृत जावन घेवन ऑथोरायज्ड जावन घेवन आसा. कशी म्हूण सांगल्यार प्रभुपादान उदाहरण दिलेलें आसा. भगवंताले विग्रह स्वरूपाचे आराधन करचे ऑथोरायज्ड म्हणून हे प्रभुपादान उदाहरण दिलेलें एक पोस्ट बॉक्साचे उदाहरण. पोस्ट बॉक्साचे उदाहरण तू प्रभुपादान सांगताची आम्ही खंयचे एक इनलँड लेटर की पोस्टल कार्ड पुढे 25 पैशाचे एक पोस्टल कार्ड म्हणत आशिल्लें. ते पोस्ट कार्ड आम्ही ते पोस्ट बॉक्सांत तांबडे आशिल्ले पोस्ट बॉक्सांत घाल्यार आमकां खंय पावका की थंय वचून पावता. तेंची सोण घेवन आमी ते पोस्ट कार्ड विंगड खंयचे एक डब्या घाल्यार तें पावतवे तें पावका आशिल्ले मनशाक पावना. दवो आमी ते तांबडी कलर म्हणून खंयचे एक विंगड डब्या घाल्यार वतवे तें वचना. कित्याक म्हळ्यार तें ऑथोरायज्ड न्हय पोस्ट ऑफिसा दुखून दवो गव्हर्मेंटाल्या दुखून. ते आमी ते अधिकृत आशिल्ले ऑथोरायज्ड आशिल्ले पोस्ट बॉक्सांतूच तांबडे पोस्ट बॉक्सा वचून घाल्यार ते पोस्ट कार्ड कशी ते मेळका आशिल्ले मनशाक मेळतकी तशीच भगवंताले आमी अर्च विग्रह आमी आराधन केल्यार ताका भगवंताक मेळकत आशिल्ले आराधन ताका मेळटा. हेची अनेक अमोघ लिलान प्रभुना उदाहरण रितीर अनेक उदाहरण रितीर सांगिल्लें आसा. एक मनशाक आमी एक पेपर दिल्ले, चांग पेपर दिवन घेवन पिंदिरे म्हणून सांगल्यार तो मनीस आरामसे एकड तेकड पळयन अशी त्या पेपर पिंदून घालता. ताका मागशे मुखार पळयना तो. तेंची तागेल्या हाताक एक 500 रुपया नोट आतां 2000 रुपया नोट काडून दिल्यार तो तागेले ह्या पिंदिरे म्हणून सांगल्यार पिंदितवे. तो आमकां पळयतालो कसल्याक तूं सांगतास म्हाका पिंदी म्हणून घेवन म्हणटा. हें कित्याक म्हळ्यार हे रिझर्व बँका दुखून ताका एक चलावण करच्याक ऑथोरायझेशन मेळ्ळेलें आसा. ताका व्हॅल्यू आसा. ताजे निमित्त ताका ते नोटाक कितलो व्हॅल्यू आसा की आनी ताका ऑथोरायझेशन गव्हर्मेंटाला दुखून RBI दुखून ऑथोरायझेशन आसा की तशीच अर्च विग्रह म्हळ्यार एक भगवंताले पवित्र जालेले प्रक्रियेन आमी प्राण प्रतिष्ठ करताची. ते प्राण प्रतिष्ठेंतू भगवंत स्वयं जावन घेवन तांतू विराजमान जावन आसता. आमी दिल्ले तसले कसं एक सेवक आणि आराधना तो स्वीकार करून घेता. ताजी कितें हे आमी अर्थ करून घेवत. आयडल वर्शिप इज नॉट idol worship is not an ideal worship, but deity worship is an ideal worship. म्हणून अर्थ करून घेऊयात. जशी भगवंत हांगा मस्त उदाहरण रितीर तागेले खंयचे विग्रहाचे आदान प्रदान करता. एक उदाहरण आमी ऐकलेलें आसा गौरलीलांतू. गौरीदास म्हणून एकलो महान प्रभुले आणि तशी नित्यानंद प्रभुले भक्त जावन आसता. तो तांगेले घरकडेची तांगेले घर अंबिकानगर म्हणून शांतीपुराले आसा. हे वेस्ट बेंगॉलांतू गंगाचे ह्या सायडाक शांतीपुरा लागीं तांगेले अंबिकानगर म्हणून आतां जाल्यार ते विग्रह आसता महाप्रभुले आणि नित्यानंद महाप्रभुले दोग जाणांले विग्रह आसा. ते इतले चांग पास्ट टाइम की तांचो अर्थ जाता अर्च विग्रह आणि देवाक कसने फरक ना म्हणून. एक दिवस गौरीदासाल घरकडे नित्यानंद प्रभू आणि आमगेले महाप्रभू दोणेरी येताच तांगेल गाशा अंबिकानगरांत. थंय येवन तागेले सेव स्वीकार करताना आणि सेव स्वीकार करून घेवन तांगेल अर्च विग्रहाचे आणि पुरा पळयताची पुरा कडेन पूर जाले नंतर तांगेले संकीर्तन जाता. त्या दिवस कडेर तांणी सांगताची आमी आनेपास आमी वचका मायापुराक हांगा वचका म्हणटाना शांतीपुरा दुखून आनेपास तांणी दोणीर बसताची. तेदना गौरीदास येवन रडतकी तुम्ही सांगताची अर्च विग्रह आणि तुम्ही विंगड न्हय म्हण जाल्यार तुम्ही हांगा आमगेल घरकट रावपाची ते अर्च विग्रह हांगा दुखून वच्चो म्हण सांगतकी.
तेदना तांगेले गौरीदासाले रण्य आणि तांगेले भगवंताले ಒಟ್ಟು एक निवेदनाक त्यांनी कसं करताची नित्यानंद महाप्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू येऊन ओके दायत तस जाल्यार हांव हांगर आमी हांगर आपताची आणि या विग्रह हांगा दुखून वताची म्हणताना ते विग्रह दोन्ही नित्यानंद महाप्रभूले आणि महाप्रभूले आणि नित्यानंद महाप्रभूले दोन्ही विग्रह ते दुखून चमकुच्या सूर करते तशीची नित्यानंद प्रभू आणि महाप्रभू दोन्ही आनेपास विग्रह जावन राबून असतात त्या विग्रह चमकुच्या सूर जाताना आनेपास गौरीदासाक डाऊट लागते कोण अंतू ओरिजिनल कोण डीटी म्हणून ताका डाऊट लागते तस जाल्यार तो चमकून वता आशिल्ल्याक आनेपास राब तुम्ही हांगा राबबाची हांगा राबिले हे डीटी वचो म्हणून सांगता तशी म्हणून म्हणताना ते डीटी आशिल्ले आनेपास चमकुच्या सूर करतके त्या चमकता आशिल्ले नित्यानंद प्रभू आणि महाप्रभू राबून डीटी जाता तशी एक सुमारपटी जाताना ताका गौरीदासाक कसं करचे म्हणून कन्फ्यूज जाता कोण ओरिजिनल कोण विग्रह रूप म्हणून ताका मना वचन अशी तो भगवंताल पादारान सांगता की तुम्ही कोण एक जाल्यार राबबाची हांगा एकले तुम्ही अनेक वचेत म्हणून परमिशन दितके तांचो अर्थ जाता आमकां विग्रह आणि भगवंताक कसले एक डिफरन्स ना म्हणून आमकां अर्थ जाता तद्निमित्त आमी कसं आचरण आमी आराधन करता की भगवंताले स्वरूप तांतो शक्ती तांतो खंडित असता आणि कितकी जण सांगताची तस जाल्यार भगवंत प्रत्येक कडेन आसा ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेझन्स आसा तो प्रत्येक कडेन आसा सर्व व्यापी जावन आसा तस जाल्यार आमी अर्च विग्रह रुपारी जावं आयडल रुपारी आमी कसल्याक ताका आराधन करता प्रत्येक कडेन आसता सगळे जगत तिता गेले तस जाल्यार आराधन आमी विग्रह रुपारी कसले करता म्हणून हेंच उदाहरण अमोघलीलाल प्रभून एक क्लास सांगिल्लें आसा कशी आमकां तान लागल्यार आमी एक ग्लासांत उदक घालून पिताची न्ही उदकांत त्या ग्लासा भितर उदक घालताची आणि पिताची तेची हे उदकाचे पयशे सगळेची जगत आणतो आमी वाऱ्यांत आसा आमी तान लागल्या म्हणून वारे खाल्ल्यार आमगेले तान वतवे ना आमकां तान वचका म्हणून जाल्यार त्या ग्लासांत घालेले तसले उदकाची आमी पिल्यार मात्र आमगेले तान वता तस निमित्त भगवंताले एक आमगेले भक्तीन आमी श्रद्धेन प्रेमान आमी तागेलो रिलेशन डेव्हलप करता म्हळ्यार अर्च विग्रह वटूची आमी एक संबंध दवरता जाता न्ही म्हणून जाल्यार आमकां भगवंत प्रत्येक कडेन आसचा परो जाल्यार कितें आमकां परसीव करचे का आमकां ताकत ना आमगेले भौतिक इंद्रियाक हांव ऑलरेडी सांगिल्ले प्रकार 4 नमुने डिफेक्ट्स आमगेले मनशा अंत आसा इम्परफेक्ट सेन्सेस म्हणून सांगिल्ले आसा ते इम्परफेक्ट सेन्सेस अंतू आमकां भगवंताले अनुभूती करूंक साध्य ना तद्निमित्त आमी भगवंताल भक्ती प्रेम कशी खाली अर्च विग्रह थ्रूची आमी करेत अर्च विग्रह थ्रू केले म्हणून जाल्यार भगवंत आमगेले सेवा भक्ती ते तो स्वीकार करता म्हणून एक अनेक उदाहरण चैतन्य चरितामृताचे मध्य लिलांतू येता हे एक सानूचल रघुनंदन म्हणून रघुनंदन अलखाणी रघुनंदन 5 की 6 वर्सां चल्लो केदनाची तागेल आन मुकुंद म्हणलेलो ब्राह्मण तो वैद्य जावन आसता केदनाची भगवंताल सेव करता आसता गोपीनाथाले त्या गोपीनाथाल सेव करता आसतना तागेल सनूपूत पळयता आसता केदना कशी करता बापूस म्हणून भोग चडोवचे भगवंताक आरती करचे नैवेद्य करचे पुरा पळयता ड्रेसिंग करचे पुरा पळयता आसता एक दिवस मुकुंदाक ताका घरा दुखून भायर खंय वच्चे आसता की तेदना तागेल सन्न पुताक रघुनंदना सांगता की तूं आजी आम्मान केलेले तसले भोग देवाक गोपीनाथाक ऑफर करी म्हण सांगते नैवेद्य करी म्हण सांगता तेदना चल्ल्याक कितलो सांज चल्ल्याक कसं करता म्हण वतना
तो सांगता की बापूस कशी करका म्हणून तो सांगता बापूस अशी अशी करी इतले ह्या रिच्युअल करी की कृष्णा तू येऊन येऊन हे स्वीकार करी म्हणून सांगते सांग म्हणते जायतं म्हणून पूत ओपता आणि आवसून केलेलं तसले भोग देवाला एद्र गोपीनाथाला एद्र हाणगेन दवरता आणि कृष्णा मिगलान सांगितलं असं आन बाहेर चमकला आजी आणि ताण सांगेल म्हाका तुका नैवेद्य करका आणि तू येऊन घेऊन हे नैवेद्य खावका म्हणून घेऊन तो रिक्वेस्ट करते आमकां गोत तशेल प्रकार आमगेल पळयल प्रकार इदवरते भगवंतान नैवेद्य आमगेल एद्राक स्वीकार केलेला अंगानी सकलेंद्रिय वृत्तिमंती म्हणून सांगितला भगवंताला खंयचेच दोळे दृष्टी पडल्यार इची पुरो ते नैवेद्य प्रसाद रूप दत्ता म्हणून आमगेले अर्थ बट हांतू ये रघुनाथान इतले रघुनंदनान इतले भगवंताले रिक्वेस्ट केले ताका कसम ते सांचेले गुतना भगवंत कृष्ण ते विग्रह रूपार आशिल्लो तो स्वतः येऊन स्वीकार करना तो खाली पळयल्यार पुरताणे म्हणून अर्थ ताका गुतना आशिल्ले तो बागील बंद कोण असं भितर वचून बेसून देवाल्या रडत घेते देवाल्या कुडांत तू खावकाची मिगलान सांगला तू नैवेद्य आणि खावो का म्हणून सांगला त्या निमित्त तू येऊन खावकाची म्हणून कितलं रडता असताना कृष्ण गोपीनाथ तागेले एद्रा प्रत्यक्ष जावन घेऊन स्वतः ताण दिल्लेले तसले भोग स्वीकार करता स्वीकार कोण घेऊन आका रघुनंदनाका सांगते तुगे स्वीकार केला म्हणून सांगताना तो खाली प्लेट घेऊन अपास आवसुले घेऊन सांगते गोपीनाथान खाल्ला म्हणून आवस कसं लागता चेरडू खताची सान चेरडून खावन पुरो म्हणून सांगते बापूस येताना मुकुंदाला सांगते आवसू अशें जाल्ले आजी हाणे पुतान भोग ऑफर केलेले थंय खावन आयलो तो मोस्टली देवाल्यागे म्हणून सांगते तेन्ना मुकुंद तागेले निमित्ता तू कसं केलं ते देवाल्या वदून ना देवान गोपीनाथान येऊन खुद खाल्ले म्हणून सांगते मुकुंद चिकेची गोत असं पूत चांग भक्ती श्रद्धा पुरा असं म्हणून ताका डाऊट लागते कसं की असं तू म्हणून ताका आनी पास नेक्स्ट डे तागेले एक उंड दितगे उंड दिवन हे कृष्णाक ऑफर करी म्हणून सांगते भोग लागेल म्हणकुळे आनी पास रघुनंदन कुडा देवाक कुडा वचून घेवन बागेला आडकोन सानाची आनी पास मागता गोपीनाथाले यो मागील दवरलेले उंड खा म्हणून तेदना आनी पास गोपीनाथ येऊन तागेल हाता दुखून उंड खाता असताना एक बागलाच कुडाच एडक्या दुखून मुकुंद पळयता आसता की ते गोपीनाथाक कोळीन सडन माय जाता आत्ते जाल्यार ते उंड आस्त म्हणून आमी अर्थ करूं येता निमित्त आमी भक्तीन भगवंताक कसं दिल्यार की ते तो स्वीकार करता ताका प्रेम आणि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चती म्हणून भगवद्गीतांत सांगिल्लें आसा तसले आमकां भक्तीची आमकां एक मुख्य म्हणून अर्थ जाता हेची भगवत श्रील रूप गोस्वामीन तांणी भक्ती रसामृत सिंधूंत सांगिल्लें आसा भक्तीक आमकां 64 लिम्स ऑफ भक्ती म्हणून तांणी विवरण दिलेलें आसा 64 अंगास ऑफ भक्ती म्हणून भक्ती रसामृत सिंधू तेंची प्रभुपादान नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणून बरयलें आसा तांतू विवरण दिलेलें आसा तांतू फर्स्ट येता की आदो गुरु पादाश्रय म्हणून गुरुले आश्रय घेवका आमी म्हणून सांगताचे हे भक्ती मार्गार वचका जाल्यार फर्स्ट क्वालिफिकेशन कसं जावका म्हळ्यार आमी फर्स्ट प्रोसेस कसं करता म्हळ्यार गुरुले पाद आश्रय घेवका गुरुल पाद आश्रय घेवचे कसले म्हणून सांगल्यार पाद आश्रय घेतल्यार आमी भगवंता सॉरी गुरुले आमी पादाश्रय घेवन तागेले आमी एक प्रश्न आणि आमगेले इन्क्विजिटनेस आमगेल भौतिक जन्माचे कसं काम म्हणून अर्थ कोण घेवत तद्विद्ये प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना म्हणून भगवद्गीतांत कृष्णान सांगिल्लें आसा तद्विद्ये प्रणिपातेन म्हळ्यार गुरुले
आमगेले तुक बैसून घेवन गुरु लागी आम्ही एन्क्वायर करता की आमगेल मुख्य कार्य कसले आम्ही भगवंताल कशी सेव करचे आमगेले भौतिक ज्ञान आदकून आध्यात्मिक ज्ञान कशी वच्चे म्हणून सांगचे ते भौतिक ज्ञान आदकून आध्यात्मिक ज्ञान गुरुल्या दुकून मात्र आमका मेळचे साध्य तद्मित आमका गुरुले आश्रय घेतलं मात नाही तगेले शेल्टर घेतलं मात्र नाही तगेले दुकून आम्ही इनिशिएशन वरे घेवका जाता ते घेतल्यानंतर आम्ही भक्ती मार्गांतू मुखासून वच्चे जाता तेची भक्तींतू 64 अंगांतू जीव रूप गोस्वामीन सांगेलस आणि 5 विंगड अंग असं म्हणून त्या विंगड 5 अंग कंचे म्हळ्यारी साधु संग नाम संकीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तया श्रद्धया सेवन म्हणून सांगेलस 5 विषय आणि श्री रूप गोस्वामीन सांगेलस श्रीमूर्तया श्रद्धया सेवन अंतू सांगेलस श्रीमूर्तीले आम्ही श्रद्धेन सेव करका ते 5 अंग महत्वपूर्ण म्हणून सांगेलस भक्ती मार्गात विंगड 4 अंग सांगेलस साधु संग दवो नाम संकीर्तन दवो भगवत श्रवण मथुरावास अंग खई दवो श्रद्धया म्हणून रूप गोस्वामीन वर्ड यूज कर आम्ही अर्थ कोण घेवचे महत्वपूर्ण अंग कित्या म्हळ्यार श्रीमूर्तीले सेव करताना आमका श्रद्धा असका के श्री रूप गोस्वामीन सांगेलस श्रद्ध ना म्हणून जाल्यार आमगेले भक्ती मार्गाक कष्ट कित्याक म्हळ्यार एक 2 मार्ग एक भगवत मार्ग आणि पंचरात्रिक विधी 2 विधी अस भगवंताले सेव करचे भागवत विधींतो साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण आणि मथुरावास हे बट पंचरात्रिक विधींतो श्रीमूर्तया श्रद्धया सेवन इवन दो हे भागवत विधींत असल्या रीची एचकेची कन्सिडर करताची या पांचरात्रिक विधींतो म्हणून हे साधु संघ अंतू आमका श्रद्ध ना जाल्यार रीची आमका ते सडन संघ केल्ल्याची म्हणून जाल्यार आम्ही फुडली क्लासांत अर्थ कोण घेतलेलो आसा साधु संघ करता की जनसंघ म्हणून आम्ही फुडली क्लासांत अर्थ कोण घेतलेलो आसा हे साधु संघ केल्यार कसं जाता जनसंघ केल्यार विनाश जाता आमगेल भक्ती मार्गांत म्हणून अर्थ केलेलो आसा साधु संघ सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धी हाय म्हणून सांगितलं आसा चैतन्य चरितामृत लव मात्र साधु संघात कुण आमका श्रद्धा डेव्हलप जाता फर्स्ट वताना आमका श्रद्धा अशेसना साधू संघ करताना आमगेल भगवंताल विषय गोत अशेसना बट ओगूर संघ करता करता आमका श्रद्धा डेव्हलप जाता तेंची नाम संकीर्तन करताना वरे आमका फर्स्ट श्रद्धा शेषनाची कितली पटी आम्ही नगर संकीर्तन करताची नाम संकीर्तन कितली जन रस्त्यार वताली ऐकून घेऊन भगवंताल नाम ऐकून संकीर्तन ऐकून घेऊन त्यांनी त्या संकीर्तन पार्टीन जॉईन जाल्लेले आसात अभिनत्व नाम नामिनो म्हणून सांगितलं असं तागेल नाम आणि तागेल रूप विंगड नाही कशी भागवतमान सांगितलं असं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत म्हणून सांगितलं असं आमका लिबरेशन जावका म्हणून जाल्यार कृष्णाले एक नाम संकीर्तन करका आम्ही तद्निमित्त नाम संकीर्तन करका म्हणून जाल्यार आमका एक श्रद्धा इनिशियल स्टेजार श्रद्धा जावका म्हणना बट आम्ही ते संघ करका जाता संघ केलं म्हणतर आमका ते नाम संकीर्तनाचे रुची मेळटा तशी म्हळ्यार नाम संकीर्तन त्यांनी आमगेले हरिदास ठाकुरान सांगिल्लें आसा 3 नमुन्याचे नाम एक शुद्ध नाम एक नामाभास अनेक नाम अपराध कोण गेंदलरीची आमका कृष्णाले प्रीती प्राप्ती जावच्याक साध्य अस किंवा भगवंताला प्राप्ती प्राप्त जावचे साध्य अस म्हणून हरिनाम चिंतामणी त्यांनी सांगितलं असं कशी म्हळ्यार कितके जन कोणाल की एक नाव असं राम दवो कृष्ण म्हण असल्यार हे कृष्णा इल्ली बारा म्हणून कन्नडान सांगताची दवो विंगड व्यंग जावन नाव काडताची दवो हांगा सांगताची हांगा मिडल इस्ट अपुरा
हे हराम म्हणून सांगता तांतू देव कसं म्हणलें की ह म्हणून हे म्हणून लेखून राम म्हणून तेगेले नाव करता अस म्हणून ताका अज्ञात सुकृती मिळेल तशी एक फल दिता तन्निमित्त तेगेल मुखारसून जीवन आध्यात्मिक जीवनांत येता ते हे पुरा श्रद्ध नाशी करत असेल काम आमकां फर्स्ट श्रद्ध नासतना केलो पटी आमकां श्रद्ध कितकी जनाक श्रद्ध ना अशी नाम संकीर्तन करताची साधु संग करताची आणि इवन भगवत श्रवण वर कितकी जन भागवतम क्लास असताना बैसून नीत काढता असे बट ताजे एफेक्ट खंडित असताची आमकां मेळता बट श्रीमूर्ती सेवन करता असताना आम्ही श्रीमूर्तीला सेव करता असताना आमकां श्रद्धा आसपाची म्हणून श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगिल्लें आसा हेची आमकां श्रद्धेन भगवंताले सेव करल्यारी आमगेले कशी सार्थक जाता जीवन म्हणून कपिल मुनीन भागवतमान सांगिल्लें आसा तिन्नीचे स्कंद 25 अध्याय 35 श्लोक पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बा संता प्रसन्न वक्त्रा अरुण वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सकं वाचं स्पृहणीयं वदन्ति पश्यन्ति हांगा कपिल मुनी सांगतास तगेल आवसूक अंबा तगेल आवसू देवहूती आणि कर्दम मुनीले पूतू कपिल मुनी भगवंताले 24 इन्कार्नेशन अंतू एक सांख्य फिलॉसफी प्रोपगेट केलेले कपिल मुनीले सगळे तगेले पास टाइम हांतू थर्ड कॅन्टो अंतू येता थर्ड कॅन्टो भागवतम येता तंतु सांगताची कर्दम मुनी सॉरी कपिल मुनी मिगेले रुचिराणी मिगेल ब्यूटिफुल फॉर्म विग्रह रूपारी प्रसन्न जालेले तसले रूप भक्तू पळयताची रूपाणी दिव्यानी वरप्रदानी सकं वाचं स्पृहणीयं वदन्ति म्हणजे त्यांनी पळोवंक घेवन ताजे विवरण दिताची म्हणून सांगता आम्ही भगवंताले अर्च विग्रह घरकडे असो देवस्थानांत असो ते देवाले तोंड पळयल्यार एक मंद हास असता ताका स्माइलिंग प्रसन्न रूप असता तागेले प्रसन्न रूप आशिल्ले निमित्त आणि तागेले दोळ वरे कशी असता म्हळ्यार एक अरुणा अंग दिलेले प्रकार अरुणा म्हळ्यार मॉर्निंग सकाळीची सूर्योदय जाता पळय सूर्य उदय ताजी की तशी असता म्हणून हांगा भगवंतान कपिल मुनीन सांगिल्लें आसा कशी भगवंताले दोळ सूर्य उदया म्हणके अरुणा म्हणके आसकी आणि तागेले तोंड स्माइलिंग फेस आसकी तसले रूपाचे तांणी आराधन करताची म्हणून सांगता हाका आमकां सूर्याले उदय जाताना ते तागेले सूर्याले आमगेले दोळ्या दुखून पळोवचे जाता तेची सूर्य मध्य आयले दनपार जालें पण आमकां ते सूर्याले आमकां दृश्टीन पळोवचे जायना तशींची कृष्णाले विष्णूले अर्च विग्रह तागेले अरुणा म्हळ्यार तागेले दोळ इतले पद्मनयन शी आसता की तांकां खुशी दिसता आमगेले मनाक म्हणून कपिल मुनी सांगता हेच उदाहरण आम्ही एक अनेक काणयेन पळोवया रामानुजाचार्य हांगा रंगनाथ स्वामीले हांगा सेव करता आसताची रंगनाथांतू श्रीरंगामांतू तांगेले शिष्य आशिल्ले धनुर्दास रामानुजाचार्यले पेट्ट शिष्य एक दाल्लेले कडे फर्स्ट न्हय आशिल्लें तांणी गृहस्थने एक बॅचुलर धनुर्दास कसं म्हळ्यार तांकां एक चेलेल ಒಟ್ಟು मोह जाता लव जावन घेवन
तिगे लोटू केदनाची तन्नी आसची रामानुजाचार्याले शिष्य जाल्यारीची तन्नी ते चिल्ले वेरी तिगेल तोंड चंद आस तिगेल दोळ चंद आस म्हणून तेची केदनाची पळयता आसची एक दिवस कसं जाता म्हळ्यार रंगनाथाले उत्सव मूर्ती एवरी डे सांजवाळा आमका प्रोसेशन अंत भायर देवाक घेवन येताची उत्सव मूर्ती पालंकेरी भायर घेवन येता आसता तेदना 64 अंगांत वरी एक कसं म्हळ्यार आमी भगवंता उत्सव मूर्तीक आमी पार्टिसिपेट करता म्हणून श्री रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा आणि त्या मात्र न्ही आमी पल्लंकी उबारका म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा त्या मात्र न्ही पल्लंकी येताना आमी ताका दंडवत प्रणाम करता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या मात्र न्ही आमी त्या उत्सव मूर्ती मागशी आमी त्या पार्टिसिपेट करता म्हणून वरे श्री रूप गोस्वामीन 64 अंगाचे अंतू तांणी विवरण दिलेलें आसा हे धनुर्दास कसं करता म्हळ्यार उत्सव मूर्ती वता आसतना रंगनाथाले तागेले गर्लफ्रेंड आमचे गेल्यान कसं म्हणजे म्हाका कूड आसना गर्लफ्रेंड वता ती पार्टिसिपेट करून उत्सव मूर्ती उठे येता आसता तो कसं करता देवा पळोवच सोडून घेवन तिका तोंड पळयता आसता तिगेले पळोवन घेवन त्या देवाक उलट मागशी घेवन घेवन वता आसता ते रामानुजाचार्य पळयता आसतना कडेरी ताका आपयता की तू कसं करता आसा म्हूण तो सांगता की म्हाका तिगेल वयर प्रीती आसा कसं लायका म्हूण सांग तिगेल तोंड चंद आसा आनी तिगेल दोळ एक पद्मनयनशी टायप आसा भारी चंद दोळ तिगेलो म्हूण सांगता तेदना रामानुजाचार्य धनुर्दास सांगता की ताजे पशी चंद दोळ तुका दाखयले म्हण जाल्यार तू कसं करता म्हूण सांगता ताजे पशी चंद दोळ हांव पळयले म्हण जाल्यार हांव तिका सोडता म्हण सांगता आनी कितें ताका गोतना ताणल्याक लागून अनेक विंगड चिले दाखयता रामानुजाचार्य हे उत्सव जाले फुडें रामानुजाचार्य उत्सव मूर्ती देवस्थाना भितर येता रंगनाथाले देवस्थाना भितर येयले फुडें रामानुजाचार्य धनुर्दासाक घेवन देवाले हांगा सॅंक्टोरियम अंतू येताचे सॅंक्टोरियम येवन घेवन भगवंताले दर्शन दाखयता ताजे फुडें तांणी रंगनाथाले मागता की मिगेले शिष्य ताका तुगेले दर्शन दावका म्हणून तेदना भगवंताले दोळ पळोवंक येवनूच तो हांव कसं ना म्हणे तप्प करता मिगेल जीवनांत म्हणून अर्थ जावन घेवन गुरुल पादाचे आश्रय घेत गुरुल पादा आश्रय घेत हांव तप्प केल्ले मिगेल जीवनांत म्हणून जाल्यार ती रामानुजाचार्य सांगता की ओके तूं आत्ता तिका व्हरडी कोण घेवन दोग जाण मिगेले शिष्य जावका म्हणून सांगता हे मस्त व्हडली कहाणी आय विल शॉर्टकट हांगा सांगिल्ले प्रकार तांणी दोन धनुर्दास आनी तागेले बायल कडेरी रामानुजाचार्य शिष्य जाताचे तेजी हांगा कपिल मुनीन सांगला मिगेले रुचिराणी मिगेल ब्युटिफुल स्माइलिंग लोचानी मिगेल दोळ पळयताची देवाले म्हणून सांगता कपिल मुनी हे पळोवन घेवन तांकां भगवंताल वेरी तांगेली भक्ती आनी तांगेलो संबंध ज्ञान जावच्याक साध्य दत्ता म्हणून अर्थ करीत सो जाल्यार आमी भक्ती मार्गांतू कशी मुखारसून वचका म्हणून तेंची भागवतमांत अनेक सांगला तस्माद एकेन मनसो भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्यायते पूज्यश्च नित्यदा म्हणून सांगिल्लें केदना आमी भगवंताले पूज करका नित्यदा भगवंताले एक दिवस करचे आनी एक दिवस सोडचे न्ही भगवंताले तस्माद एकेन मनसो आमगेले स्ट्रेट फॉर्ट्स आमगेले केदना अटेन्शन कशें आसता केन्नाची भगवंताल विषय आयकुचे श्रोत भगवान तस्माद एकेन मनसो भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य म्हळ्यार भगवंताल विषय आयकुचे तागेले कीर्तितव्यश्च म्हळ्यार तागेले ग्लोरिफिकेशन तागेले गुणगान आयकुचे तेंची सांगिल्लें जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन म्हणून कृष्णान भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा जन्म कर्म तागेले ऍक्टिव्हिटी आनी तागेले बर्थ जन्म आनी कर्म जन्म कर्मचे मे दिव्यम ते ट्रान्सडेंटल दिव्यम
एवं यो वेति तत्वतः त्या अर्थ कोण घेतले कोण की नैतिम जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना कोण ह्या जन्मांतू मनुष्य जन्म अनपास मेळना तांकां आमी गेल्या की अनपास येताची म्हणून कृष्णान सांगितलं तेची भागवतमान सांगितलं असं आम्ही कसं करता आमगेले वन तस्माद एकेना मनस्सु आमगेले एक अटेन्शन वन पॉइंटेड अटेन्शन असतं कोणाला वैरी भगवंताल वैरी तगेले ग्लोरिफिकेशन तगेले तगेले उडगासु तगेले वर्शिप पूज्य पूज करचे पूज्य ध्याय ते पूज्यस्य नित्यद म्हणून सांगितलं असतं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेडाचे आम्ही केदना पूजन करका म्हणून सांगतात हेची अनेक उदाहरणं आम्ही अनेपास रामानुजाचार्याले पास्ट टाइम अंत पळवेत रामानुजाचार्य 3 टाइम तिरुमला तिरुपती देवस्थानाचे त्यांनी दर्शन घेतलेलं असतं त्यांनी ते दर्शन घेतलेलं त्यांना ते आता म्हणजे तिरुपती दर्शन नी पुढे त्यांनी ह्या भुईंच्या शिलो एक साधारणशे 1000 वर्ष पुढे 1000 इयर्स पुढे साधारणशी तेदन चमकून वचका आशिल्लें गुड्ड्यार इतलो व्हड 7 गुड्डो चमकून वचका आशिल्लें तेवे आत्ता म्हणजे रूख आनी नाशिल के तेदना रूख नाशी बोळ गुड्डो ते चमकून वचून येवन देवाल दर्शन करून येवन तशी चमकून येता आशिल्ली तो रामानुजाचार्य ते चमकून येताना तांकां एक पटी दिसता की हे वेंकटेश्वर स्वामीक हांगा नित्य पूज करता आशिल्ले म्हगेले एक शिष्याक हांव हांगा एक अपॉइंट करता म्हणून आनी तशी न्ही ताका दावकात आसले पेराफोनेलिया म्हळ्यार ताका दावकात देवाक पूज करता आशिल्ले कसं फूल की आणि पुष्करिणी की पूरा क्रिएट करता हांगा हे करता जाता क्रिएट करता जाता ताजे कितें म्हगेले खंयचे एक शिष्यान हांगा येवन ते एक सेव घेवका जाता म्हणून रामानुजाचार्य तांगेले रंगनाथला हांगा वचून येवन तांगेले 72 की 74 शिष्य असताची तांणी एक दिवस सभा येवन सांगता की कोणी एकल्यान म्हगेले यार आज्ञा प्रकार एकल्यान वचून येवन थंय वचून निवास घेवन येवन श्री वेंकटेश्वराले सेव करका म्हळ्यार पूज करका फूल हे करका थंय गार्डन करका आनी पुष्करिणी करका पुरो लिस्ट दिताची ते आयकून येवन तांगेले शिष्य कोणीची ते करूंक रेडी जायनाची म्हळ्यार एक गुरुले सेव करूंक मेळना अनेक त्या गुड्ड्या वैरी थंय कसले ना तेदना खाली गुड्डो बोळ गुड्डो आनी थंय विंगड प्राणी पुरो येवन आमकां खाल्ले बाधी दिताची ते दिता म्हणून जाल्यार आमगेलें जीवन कश्ट थंय करचें म्हणून तांणी कोणी आयकनाची तेदना एक अनंताचार्य म्हणून रामानुजाचार्य एक शिष्य असता तांणी एग्री करताचे अनंताचार्य एग्री करताना रामानुजाच्या कुशी जावन घेवन तांकां एम्ब्रेस करताची आनी सांगताची वताची तेदना अनंताचार्याक तागेल सांगताची तांकां मागीर बायलेल उठोवंक वता म्हण बायली तेदना गुरबीण जावन आसता तेदना अनंताचार्य आनी तागेल बायल श्री वेंकटेश्वर स्वामीले सेव करूंक वताची ते वताना थंय वचून येवन कसो करताचे फर्स्ट थंय पळयताना तांकां फूल वेंकटरमणाक फूल देवच्या वरे थंय झड्ड ना सुरेरी तांणी कसो करताची झाड्ड पुरा करूं सुरू करता झाड्ड वाडोवचे सुरू करताची तशी पुष्करिणी करूं वताना तांणी त्या पुष्करिणी ते सगळे गुड्ड खंडोका एवरीडे तो अनंताचार्य फर्स्ट वेंकटरमणाल सेव करचे कडेरी हांगा येवन हे गुड्ड खंडोवचो पुष्करिणी कितेरी आनी गार्डन करूं पळोवचें आनी फुल्ला झड्ड वोवचे पळोवचें हे पुरो तो काम करता आशिल्लो तेदना ताका साय दिता आशिल्ली कोण म्हळ्यार तागेली गुरबीण आशिल्ली बायल एक दीस कसो करता वेंकटरमण तागे एक चाल्लेले रूप घेवन येवन अनंत आचार्याक हेल्प करूंक येता अनंत आचार्याक हेल्प करून येवचें सांगताना हांव तुका हेल्प करता तुगेले मात्याची बुट्टी पुरा हांव हेल्प करता काण उडोवचें म्हणटाना अनंताचार्य सांगता हे म्हगेले गुरुले आज्ञा
त्या निमित्त हांवें कोणाक करूं दिना हांव सोडल्यार मिगेल बायलेन मात्र तूं हांगा येवच्या ना म्हूण घेवन धांवडेत घेता चल्ल्याक ते धांवडेले नंतर ती अनेपास नेक्स्ट डे अनेपास येतना ताका बरें मेळना कसं करूंक त्या चल्ल कसं करता म्हळ्यार कडेरी तागेल बायलेले वचून सांगता तूं ऑलरेडी तुका कश्ट जाता वैरी हांगा माती हाणगालूक तूं त्या बामणान दिवची त्या खोंडिलेल कडेन देखून तूं घे ते घेतले नंतर ते काण लागीं म्हगेले दी हांव काण उडोवन तुका अनेपास खाली बुट्टी हांड दिता म्हूण सांगतना बायल आयकत हे अनंताचार्याक डाऊट लागता ही गुरबीण जालेली इतलो दूर माती उडोवन इतलो फास्ट री इतलो हांग येवन म्हाका बुट्टी हांड दिता म्हणून तिगेले निमगे तू इतलो फास्ट ते वचून माती उडोवन घेवन कशें म्हाका चाल लायला तो आमगेल बुट्टी घेता आनी माती उडयता आनी फास्ट हांड दिता म्हणटाना अनंताचार्याक कळत की वा तोच चल्ला म्हाका हांगा हे दिवचा येयलो हेल्प करूं येयलो ताका कसं करता म्हळ्यार अनंताचार्य ताका एक बोड्ड घेवन उडोवन सोडता उडोवन घेवन मारच्या पळयता आनी त्या चल्ल्याक लागता तेची चल्लो कडे धांवन वताना अनंताचार्य ताका ते चल्ल्याक धरू पळयता तेदना तशी वता आसतना सॅंक्टोरियम गर्भगुडीक वचून घेवन तो चल्लो माय जाता तेदना पुजारी ते देवस्थाना येवन आरती वेळाक येताना पळयताना वेंकटरमण आले हांगा चिन्ह दुखून रगत दिता ಕೂಡ್ಲೆ अनंताचार्य पुजारी आमी पच्च कपूर म्हणटाचे त्या काण घेवन हांगा वेंकटरमणाले चिन्नाक लायताचे हांगा ते 10 वरेची हांगा लायताचे ते प्रसाद रुपारी भगवंताल प्रसाद रुपारी आमकां वेंकटरमणाले ते आमी तिरुपती गेल्यार मेळता ते आमगेले आदान प्रदान भगवंताले आणि भक्ताल मध्य भगवंतो अर्च विग्रह आशा पुरो जाल्यार तो स्वयं तांतू विराजमान जावन आस म्हणून आमकां हे काणयेंतू आमकां अर्थ जाता त्या निमित्त आमी अर्थ कोण घेवत कसं म्हळ्यार सवे पुंसा परो धर्म यदो भक्तीर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धती म्हणून भागवतमान तो सांगितलं 1.2.6 श्लोकांत सवे पुंसा मनशाल कसं धर्म सवे पुंसा परो धर्म यदो भक्तीर अधोक्षजे अधोक्ष जाले आमगेले भक्ती करका अधोक्ष जा म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार आमी अर्थ कोण घेवचे राम नाम म्हणून ना तांतू श्रील रूप गोस्वामीन सांगला कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण and his all expansions म्हणून अर्थ कोण घेवका आणि इट्स इन्क्लूड्स द डिवोटीज भगवंताल भक्त आणि तागेले कोण अवतार आसा पळय त्या पुरा इन्क्लुडेड म्हणून श्री रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा अधोक्षज अहेतुकी म्हळ्यार एक कॉजलेस म्हळ्यार कारण नाशी कसने एक विषयाक प्रेरण नाशी आमी करता अहेतुकी अप्रतिहता म्हळ्यार निरंतर धांवन घेवन विदाउट एनी ब्रेक निरंतर ये आत्मा सुप्रसिद्धती म्हळ्यार केदारना तशी केली म्हळ्यार त्या पुंसा म्हळ्यार मनुष्य सॅटिस्फायड असते सुप्रसिद्धती म्हळ्यार कंप्लीटली हुशार असते केदारना भगवंताले सेवा अहितुकी अप्रतिहता अहितुकी म्हळ्यार कोणाले एक प्रेरण नाशी कोणाले एक मोटिवेशन नाशी दो कोणाले एक कसले एक सांगण्याचे कारण नाशी आपणे भितर दुखून म्हळ्यार आपल्याले भितर दुखून येवच तसले हे ताका म्हणटाची अहेतुकी अप्रतिहता म्हळ्यार विदाउट एनी निरंतर धांवन घेवन करचे शका ताका सांगताचे तेदना केल्यार ते आमी करका म्हण घेवन भागवतमान सांगिल्लें हे उदाहरण दिवन घेवन एक आमी उदाहरण पळोवचें आसल्यार उडपीची काणी कृष्ण मठांतू जाल्लेले उडपांतू हे कनकदासाल काणी कनकदासू एक ब्राह्मण कुलांत जन्म घेण्याच्या पुरा कुरुब जन्मांतू असल्यारीची तांणी तांकां गुरुले एक कृप मेळता आदो गुरु पादाश्रय म्हळ्यार तांणी एक गुरुले तांणी एक आश्रय घेवन आसता त्या निमित्त तांकां
भगवंताला एक ज्ञान असता, ज्ञान मेळता, भगवंत कोण म्हणून तांकां सुकृती असता तांकां. तांणी कुरुब जाती असल्यारीची तांकां देवस्थाना भितरी तांकां एक एंट्री आसना भितर वचच्याक, तशी तांकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार ब्राह्मणाक मात्र फुडें उडपांतू ब्राह्मण जाल्यार मात्र ते आतां जाल्यार असं वताना आमी शर्ट काडून भितर वचका म्हणून फुडें शर्ट काडचे मात ना, जन्नू वरें आसता त्या मनशाक, तेदन मात्र भितर वचचे सोडता आशिल्लें. आतां शर्ट मात काडच्याक, बट फुडें ब्राह्मण जातीक मात्र भितर वचचे सोडता आशिल्लें. तेदना आनी भक्त जाल्यारीची कनकदासाक तांणी भगवंताले दर्शन दिवच्याक सवणी आशिल्ली. तेदना कसं जाता, आनी एक दीस कनकदास भगवंताले इतले प्रितीन तांणी आराधन करता की गुरून ते कृष्णाले आरती करता आसतना ते कृष्णाले मूर्ती ऍक्च्युली देवस्थानाचे तोंड पुरा केदना पूर्व दिक्कान आसता. पूर्व दिक्कान म्हळ्यार केदना सूर्य उदय जालेले कुडल्या सूर्याले किरण भगवंताले पादाले वयर पडता. ते पादा वयर पडले नंतर ताणे सूर्यान भगवंताले आशीर्वाद घेवन तागेले काम सुरू करचे म्हणून तशें आसता. ते भगवंताले कृष्णाले मूर्ती पूर्व दिक्कान आशिल्ले मूर्ती कनकदासाले एक भक्तीरी टर्न जावन घेवन पश्चिमान येता आनी त्या मात न्ही ते पागोर बेतून घेवन आतां जाल्यार ते आता कनकन किंडी म्हणून आसा. कनकन किंडी दुखून कनकाले एक पळयले भगवंताक डायरेक्ट दर्शन पळयले निमित्त ते कनकान थंय रब्बिल जागो तो खंय देवस्थाना भायर खंय रब्बून घेवन भगवंताल पूज करता आशिल्ले की भगवंतान आराधन करता आशिल्ले की भगवंताले गुणगान करता आशिल्ले की भगवंता वयरी पद्य बरयता आशिल्ले की त्या पुरा जागो थंय तागेले मूर्ती स्थापन विग्रह स्थापन केलेले आसा. आनी तशींची ताण थंय खंय भगवंताल दर्शन घेतले की थंय दुखून ताका आतां कनकन किंडी म्हणून सांगता आसता. कित्याक म्हळ्यार तागेले खंयचे एक अहेतुकी तागेले कसले एक मोटिवेशन नाशी ताणें भगवंताल सेव केलेलो आसा. अप्रतिहत निरंतर जावन घेवन केलेलो आसा कृष्णाल सेवा. त्या निरंतर हांव सेव केलेले निमित्त भगवंताल विग्रह रूप पूर्व दिक्कान आसल्यारीची तागेले कृष्णान ताका पश्चिमांतू ताका दर्शन दिलेलं आसा. पश्चिमांतू टर्न जावन घेवन दर्शन दिलेलं आसा. हे कृष्णाक कसले करू जायना म्हणना, कसं जाल्यार करेल विग्रह रूपारी अवतार भगवंतान विंगड अवतार घेतला भगवंतान. तांतू एक अर्च विग्रह रूप भगवंताला अनेक अवतारू नाम रूपारी असतात. भगवंताला अनेक अवतार भागवतम ಅಂತ तशी भगवंताला अनेक विंगड मस्त नमने रूपारी अवतार असतात. तशींची अर्च रूपार वरे भगवंताले अवतारू तद्निमित्त आम्ही भगवंताला अवताराक आम्ही आराधन करता, तागेले हाका पूजन करता. कशी आता पूजन करचे आम्ही इतले पुरा पूजन करचे म्हणून पळयलें आसा. सो आता भगवंताल स्वरूप आशिल्लो अर्च विग्रह घरकड असो दव देवस्थान असो ताका वरे अर्च विग्रहाक स्वरूपाक आम्ही आराधन करता जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. कित्याक म्हळ्यार प्रभुपादान सांगला कोण अर्च विग्रहाचे आराधन करता की भगवंताले तांणी श्रेष्ठ म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांकां डायरेक्ट जावन घेवन सर्वीस करूं मेळटा भगवंताले. भगवंताले ड्रेसिंग करूं मेळटा, ताका आरती करूं मेळटा, ताका भोग ऑफर करूं मेळटा, नैवेद्य करूं मेळटा. ह्या पुरा सेवा भगवंताल डायरेक्ट कशी गोलोका वचून घेवन करची सेवा की ते एक ट्रेलर आम्ही फिल्म सुद्धा एक येवचे फुडें ट्रेलर म्हणून घेवन येता. ह्या फुल नेक्स्ट येवचे फिल्म म्हणून दाखयताचे ते ट्रेलरशी दाखयता. तशी अर्च विग्रहाचे आम्ही सेव करूं मेळलेले भगवंताले आम्ही ते परफेक्शन जाल्ले कुळे आम्ही हे भौतिक देह गेले सोडले नंतर आम्ही सीधा वैकुंठा वचून घेवन हेच सेवा भगवंतालेगी करूं जाता. हे विंगड सेव पुरा लायक बुक डिस्ट्रिब्युशन गोलोकांतलो वैकुंठांतलो ह्या पुरा आसना. बुक डिस्ट्रिब्युशन फंड रेजिंग फंड कलेक्शन ह्या पुरा
हे भौतिक आमगेल हांगा मात्र अशें बट अर्च विग्रह सेवा हे असं आमकां हे सेवा भगवंताला डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन आमकां वैकुंठांतू आमकां करूं जाता ताजे कितें तरी हे ट्रेनिंग आमकां हे आमगेल घरकडे दवो देवस्थानांत करतात ताजे निमित्त भगवंताल कसले अर्च विग्रह असत ते आमी मूर्ती म्हूण लेखन अशी ते खंयचे धातून आसच्या पुरो दवो रुखान आसच्या पुरो दवो पत्रान दवो मातयेन आसच्या पुरो बट तांतू भगवंताले अंतरंग शक्ती तागेल शक्ती तांतू आस म्हणून आमी अर्थ कोण घेतात आणि प्रभुपादान एक 3 रिजन दिलेले भगवंताले विग्रह स्थापन करचे एक भगवंताल 3 विग्रह स्थापन करचे प्रभुपादान 3 रिजन दिलेले एक प्रीचिंग अनेक पर्सनल प्युरिफिकेशन आमगेले अंतरंग शुद्धी दवत तशी अनेक डायरेक्ट सर्विस टू लॉर्ड हांव आतां ऑलरेडी सांगिल्लें म्हणके तुमकां कशें म्हळ्यार अर्च विग्रह केल्यार भगवंताले सेव केल्या म्हणके डायरेक्ट जावन आमी वैकुंठाक दवो गोलोकांत केल्या म्हणके आणि हे प्रीचिंग म्हळ्यार आमी प्रचार केल्या म्हणके प्रचार कशें करचे म्हळ्यार आमी भगवंताले ड्रेसिंग कोन जॉर्जियसली एकदम पॉश जावन तागेले ड्रेस कोन घेवन दवो तागेले भांगर आतां तुमी आतां आमगेले वाडाचे आमगेले ग्रुपान माताजी घालता डेली ते पळयल्यार कितलो चंद दिसता देवाल मूर्ती विग्रह पळयल्यार आणि दवो आमी नरसिंह देवाल विग्रह पळयल्यार आमकां कितले खूश जाता ते आमकां प्रीचिंग मूड दिता आसता कित्याक म्हळ्यार हे आमगेले संबंध हे भगवंताले विग्रह पळयले कुळे ते कोण भक्ती मार्गान ना शिकी तांकां ते भगवंताल दर्शन जाले कुळे तागे लोटू आणि भगवंता लोटू ते लॉस्ट रिलेशन आस पळय ते बिल्ट अप जातके ताजे निमित्त आणि भगवंताले आमी अर्च विग्रहाचे दर्शन सकाळीचे आणि सांजवाळाचे घेवका म्हणून श्रील रूप गोस्वामीन ते 64 अंगा संत वरे सांगिल्ले आसा विष्णूले देवस्थानाक आमी केदारनाथचे सकाळी आनी सांजवाळ वचका म्हणून तांणी सांगिल्ले आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेले लॉस्ट रिलेशनशीप आसा भगवंता लोट ते रिलेशनशीप बिल्ट अप जाता म्हणून भक्ती रसामृत सिंधूंतू श्रील रूप गोस्वामीन सांगिल्ले आसा ते एक टायप ऑफ प्रीचिंग म्हणून श्रील प्रभुपादान सांगिल्ले आसा तशीच आमी अशी करता करता आमगेले भितर आशिल्ले कल्मश प्युरिफिकेशन जाता आमगेले बॉडी भितर कसं कल्मश आस की ते प्युरिफिकेशन जावन घेवन आमी स्लोली भक्ती मार्गांतू येवचे साध्य जाता म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगता ताजे निमित्त आमी करची कसले अर्च विग्रह मात्र आयडल वर्शिप न्हय कोणी तो सांगले म्हणल्यार आमी करचे आशिल्ले आयडल वर्शिप की डीटी वर्शिप म्हळ्यार we have an answer now. It is not an idol worship. It is an deity worship. भगवंत साक्षात जावन घेवन तांतू परमात्मा भगवंत श्री कृष्ण तांतू तागेले प्रेझन्स आसता हे उदाहरण तो लास्ट एक पास्ट टाइम सांगून हांव आयचे कैद करता आसा हे साक्षी गोपालाले काणी हे अंतू आमगे चैतन्य चरितामृत तेता एक व्हडलो रिच ब्राह्मण वृंदावनाचे परिक्रम करूक वता वृंदावन दर्शन करूक वता आसता तेदना मंथार तो वता आसतना तागेले ಒಟ್ಟು एकलो यंग आशिल्लो ब्राह्मण तागेले ಒಟ್ಟು आसता फुडें पुरा यात्रा करची म्हळ्यार कसं मस्त दिवस एक आमगेले माता म्हणके बसार जावं फ्लाइटार जावं ट्रेनार जावं वचता तसले फेसिलिटी आसनाशिल्ले फुडें चमकून वचका आशिल्ले तशी वता आसतना तागेले डे टू डे खंय जावं कोणाले घरकड रावची की जावं खंयचे एक आश्रमात रावची की जावं ते अंतू देवस्थाना साळेर न्हिदोवची तशी पुरो आसता आसतना तागेले सेवक ते मंतारे ब्राह्मण सेवक हो यंग चल्ला आशिल्लो तागेले सेव करता आसता की केदना
तागेले आमगल उमलचे ताका खाण आनी जेवण आनी प्रिपेअर करचे तसले पुरा करता आसतना हे ब्राह्मणाक मांतार ब्राह्मणाक मस्त रिच ब्राह्मण तो जाल्यार तेगे बिझनेसमॅन तो जाल्यार तेगेची हागेल सेव घेवचे रेडी जायना तो जाल्यार तेगे तो यंग ब्राह्मण तागेल सेव करता आसता वो मांतार कसं मिणिकर करता हेल्प करता आसता तशी एक दिवस तांणी वृंदावनांत पावता आसतना गोपाल आले मंदिरा येद्रा येताना मांतार ब्राह्मण सांगता तू इतलो मागेल सेव केला हांव तुका कसनय बिणी एक दिवका म्हण सांगता ते कसनय बिणी मागेल निमित्त तुका साय दावका म्हण सांगता तेन्ना यंग आशिल्लो चल्लो ब्राह्मण सांगता म्हाका कसनय नाका आता तू येद्रा साक्षी गोपाल येद्रा आस हांगा आमी दर्शन करून घेवन तागेले आराधन करून घेवन आरती करून घेवन आमी मुखार वचून वचया विंगड देवस्थाना वचया म्हणटाना ना तो मांतार सांगता ना कसनय बिणी एक माग तू हांगा सांग तू मागे कितें तरी हांव तुका दिता खंडित दिता म्हण सांगता तेन्ना यंग आशिल्लो चलो सांगता नाही देवाल येद्रा सांगल्यार ते चूक जाता ते दिवचे नज ना तू सांग म्हण हट केलेले तेन्ना तो सांगता कसनय दी तू म्हण सांगताना तेन्ना वो मांतार ब्राह्मण सांगता मिगेल एक तू इतलो म्हाका सेव केलेले म्हाका खूश जालेली ताजे कितें तोल्याक मिगेल धुवेक हक्क दिवच्याक वा योग्य वर वा कशीची बॅचलर हक्क दिवेत म्हणून सांगून ताका सांगता हांव गांवां गेल फुडें तुगेल व्हरडीक मिगेल धुवेल ओट्टू करता म्हणटा तेन्ना हो यंग आशिल्लो ब्राह्मण सांगता हे देवाल्या द्रश्य परस सांगूनच म्हणटाना ना हांव सांगिल्लें प्रॉमिस हांव फुलफील करता तुका म्हण सांगता हांव तेन्ना आनी वृंदावनाची परिक्रम करून घेवन गांवां वताची मांतारो तागेल घरकड वगेल कुळे तागेल व्हरडिकेची तयार करताना तागेल बायल तागेल पूत पुरा वापस करता कित्याक म्हळ्यार हे फर्स्ट ऑफ ऑल हो चल्लो कोण म्हण समजत ना तुगेली यात्रा वट्टू मेळ्ळलो आनी तू सांगतास तो पुवर मस्त एक दुड्ड वाळणी आमगेल दुड्डू आमगेले संपत्ती पळयल्यार तागेले आमगेल समान न्ही तो तसं लोट्टू तू मिगेल बहिणीक आनी हावस म्हणटा तू धुवेक दिवचे नज म्हणून सांगताना बायल सांगताना तो आयकना अशी कसं करचे म्हणून मांतार ब्राह्मण चिंतार आसता हे मस्त दिवस जाल्या नंतर तो चल्लो हागेल कसं न्यूज ना म्हाका वर्डी करून दित म्हळ्याक मागीर तागेल दुवेक म्हणून सोदून घेवन मांतार ब्राह्मणाला येता तागेल गांवां येताना ताका कळता की हागेल प्लॅन चेंज जाला तागेल धुवेक दिवचे तशें ना म्हणून कळून घेवन वा कसं करता की तू सगळे जन आकोट करून घेवन हाण म्हागेले प्रॉमिस केला तेवे गोपाला येद्राक प्रॉमिस केला म्हण सांगताना आनी सांगता की तू तितलो सांगिल्लें जाल्यार गोपालाकची घेवन यो हांगा म्हणून तागेल बायल आनी तागेले पूत सांगता तो तसले ब्राह्मण वचून घेवन त्या गोपाला वृंदावना लागी मागता तुगेले द्राक ताणे ब्राह्मणान मांतार ब्राह्मणान ताणे प्रॉमिस केलेले आसा तागेले धुवेक दिता ताजे तूं मागेले त्या पळयलें वचन ताण दिलेलें प्रॉमिस तूं आयकलेलें आसा ताजे निमित्त तूं मागेलो येवका म्हण सांगताना गोपाल सांगता तोंडान उलयत सांगता हांव कशी येवचें म्हाका येवचें जायना हांव विग्रह रुपार आसा म्हणटाना तो सांगता तूं विग्रह रुपार उलोवचें जाता म्हण जाल्यार विग्रह रुपार चमकुचें जाता म्हण सांगता कृष्णाक ते ब्राह्मणान सांगिल्लें मना वचून अर्थ तागेलें निवेदन कळून घेवन ओपत ताजे निमित्त आतां जाल्यार भगवंताले एक कंडिशन आसता तागेले कसं म्हळ्यार तो मुखार चमकून वता आसतना हांव मागशें आसता तूं केदारनाथ म्हाका पळोवचें नज म्हण सांगता त्या ब्राह्मणाक चेल्ल्याक तेदान वता आसतना डेली एवरी डे तो ब्राह्मण ताका 1 किलोचे स्वीट रायस म्हळ्यार आमगेल दुधाचे पायस कोण भगवंताक नैवेद्य करता आसता एक दीस कसो जाता म्हळ्यार तो नैवेद्य करता आसतना ताका भगवंतान चमकुचे शब्द आयकपणा म्हणून मातशें घुवन येवन पळयताना तो भगवंत थंय आसता मात्र ताणें सांगिल्ले प्रकार तो अनपास अर्च विग्रह रुपारी थंय राबून आसता तें पळोवन घेवन गोपालाक हें जाता तेन्ना तो गांवच्या पुरा आपूण हाण घेवन सांगता पळय हे साक्षी गोपाल हाणेची म्हाका सांग होची प्रूफ आसा त्या ब्राह्मणान धुवेक व्हरडी करून दिता आशिल्लें म्हणून घेवन वता आतां जाल्यार ते साक्षी गोपालाले एक पांय ते वृंदावना दुखून आयिल्ले निमित्त उज्ज पांय तागेले आनी मुखार आसता कित्याक म्हळ्यार तेन्ना त्या ब्राह्मणान
ते साक्षी गोपाल दोळ पळेल असं त्यांना भगवंतानं विग्रह रूप आणि पास स्वीकार केलेले म्हणून अर्थ त्या निमित्त आम्ही कसं करका भगवंताले विग्रह रूप आयडल वर्शिप नाही म्हणून अर्थ कोण घेऊन तगेले स्वरूपारी आम्ही तगेले आराधन करता आराधन करचे पंचरात्रिक विधींतू मस्त नमुने दिलेलं असं एक शॉर्ट धावून घेणं हांव एक 2 मिनिटार सांगता सकाळी आम्ही मंगळ आरती करता जाता तेदना ब्रह्म मुहूर्तार उठोवन घेवन भगवंताले आम्ही आराधन करचे मंगळ आरती तेदना कसं म्हळ्यार सकाळी उठोवन घेवन न्हावन घेवन परिशुद्ध घेऊन न्हावन घेऊन तिलक पुरा लावून घेऊन आम्ही आचमन करून घेऊन भगवंताले आरती करची आरती केल्यानंतर तगेले नैवेद्य म्हळ्यार भोग ऑफरिंग करचे ऑफरिंग भोग ऑफरिंग जाल्यानंतर ताका ड्रेस करचे डेवली कशी मनशान ड्रेस करता की तशीच भगवंत वरे व्यक्तित्व म्हणून अर्थ कोण घेऊन ताका एक आमगेले भंगा गोल्डन ज्वेलरीज आणि तेगे ड्रेसिंग पूरा ते करचे त्या केल्यानंतर आनेपास भगवंताले कसं आरती म्हणताची विसर गेला म्हाका ओके त्या आरती कोण घेऊन कडे दनपाराचे मध्यानात दनपाराचे भोग ऑफर करचे असते त्यानंतर संध्या आरती संजवाळाचे भगवंताले आरती कोण घेऊन रात्रीक भगवंताक निर्दोषवर नित्कारोत्सवरे असं नित्कारोत्सव ह्या पुरा पंचरात्रिक विधीन तो सांगेल असं त्यांनी मी सांग ह्या पुरा आम्ही केल्यानंतर आमगेले ಒಟ್ಟು आणि कृष्णाले ಒಟ್ಟು आमचे एक संबंध डेव्हलप जाता आमगेले आशिल्ले भक्ती तो आमगेले भक्ती मार्गांतू आमका प्रसिद्ध ती म्हणून तिन्ही श्लोकांतू सांगितले ईशोपनिष सॉरी एन सांगेल म्हणके आमगेले दत्ता तन्निमित्त आम्ही भगवंताले स्वरूप विग्रह रूप भगवंत अभिन्नत्व भिन्न नामिन म्हळ्यार तो भिन्न नाही नाम आणि नामही तो विंगड नाही म्हणून आमगेले तगेले अर्चन आणि तगेले सेवा आम्ही करक दत्ता म्हणून सांगून घेऊन हांगा मुगेले वाणीक विराम दिता श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे